प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुंवाचो 7वो विसवोर, वोड 1 आनी 2, 10 आनी 25 ते 30 पर्यंत. John chapter 7 verses 1 to 2, verse 10 and 25 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या उपरांत आपणाक जिवेशी मारूंक सोदताले देखून मुद्दम जुदेयांत भोंवनासतना जेजू गालिल्यांत भोंवूंक लागलो. जुदेवांच्या तोंबूची परब लागीं पावलेली, पूण ताचे भाव परबेक चडून वेतोच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणूय न्हय पूण कोणाक कळनासतना. जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सोतेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. खरेपणी क्रिस्त तो होच म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. ह्या पासत देव मंदिरांत शिकयतना जेजून आड्डून म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात खरें, आनी हांव खंयचो आयला हेंवूय तुमी जाणो. खरें म्हळ्यार हांव म्हजेच ओस्तंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सोतेवोत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव जाल्यार ताका वळखता, कित्याक हांव ताचे थाव आयला आनी ताणें म्हाका पाठयला. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता की आतां जेजू शिकोवन दिता इस्रायल परजेक. आतां ताचो वेळ पावता खुर्सार वचपाक, आनी तो देवाचें उतर शिकयतालो म्हणून आतां जेजू म्हणटालो तांकां की हांव जें सगळींच्या बाप सांगता तें कोत्ता म्हणून. ते सजमले की तो म्हूण आपूण देव म्हूण सजमता आनी साबाताच्या दिसा काम कोत्ता जें तें करूंक जायना तें. आनी आतां हे जुदेव, हे फारिजियो, हे धोमशास्त्री जेजूक मारून उडोवंक सोदतात. आनी भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की हे तांकां मारून उडोवंक सोदताले म्हणून, आनी तो आतां गालिल्यांत वचना, जुदेयांत वचना पूण गालिल्यांत वेता. आनी जेन्ना तो थंयसर वेता, थंयसर एक परब आसता जुदेवांची, आनी आपले भाव आनी सगलो लोक थंयसर पावतकूच तो जाणो तांकां मारूंक सोदता, पूण तो थंयसर वेता देव मंदिरांत शिकोवंक लागता. कित्याक तो लोक जाणो की हे जे धोमशास्त्री, हे जे लिडर आसात जेजूच्या पाट्यान लागल्यात ताका मारून उडोवपाक. आनी भाव भयणीनो, लोक कितें चिंतालो तेन्ना? लोक चिंतालो की जेजू म्हणटालो की तो देवाचो पूत, तो मेसाय म्हणून, आनी ते म्हणटाले आमी जाणो की मेसाय येतकूच आमी तो खिंचरलो येयला तो कोण कळचो ना. पूण हो म्हणटा की आपूण मेसाय म्हणून, आनी तो म्हणटा देवाचो पूत म्हणून. पूण आमी जाणो की ताजी आवय जावन आसा मोरी, ताजो पाय जावन आसा जुजे, तो नाजारेत गांवांतलो येयला, आनी हो आपूण मेसाय देवाचो पूत म्हणून कसो म्हणूंक शकता. आनी भाव भयणीनो, हें सगलें जे जुदेव चिंतात तें सारकें न्हय. ते सजमतात की जेजू फकत मोरयेचो आनी जुजेचो पूत म्हणून, ते नको की तो देवाचो पूत म्हणून. तो पवित्र आत्म्या मुदेशी आंकवार मोरीच्या कुसव्यान जल्मलो म्हणून तें तांकां ती सजमणी आजुनूय ना. आनी जेजू आतां तांकां 19 वडीन कितें म्हणटा? हांव जाल्यार ताका वळखता म्हणटा, कित्याक हांव ताचे थंय येयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला. भाव भयणीनो, जेजू तांकां कितें सांगूंक सोदतालो लोकांक? सांगूंक सोदतालो की सर्गींच्या बापान ताका पाठयला, तो ताका वळखता आनी वळखता म्हणून तो कितें सांगता तें कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार
जेजू अजून खुर्सार वचोंक नासलो, पवित्र आत्मो अजून भितर येवंक नासलो मनशाच्या भितर, आनी देखून तांकां ती सजमणी नासली की जेजू खरेपणी जेजूचो पूत, देवाचो पूत म्हणून. ते एके भाशेन कुड्डे असले, ओत्मीक कुड्डे असले. आनी भाव भयणीनो, हे 19 वडीन जेजू कितें सांगूंक सोदता तांकां? तो सांगूंक सोदता, हांव जाणो म्हणटा हांव कोण तो, हांव जाणो खंयचो तान येयला तो, हांव जाणो म्हजो संबंद म्हज्या सरीच्या बाबाचो कसो आहा तो. आनी तो सांगता तांकां, म्हजो संबंद म्हज्या सर्गीच्या बाबाशी घट आसा म्हणून आतां हांव म्हज्या सर्गीच्या बापाची खोशी करता. पूण ही सजमणी भाव भयणीनो त्या लोकांची भायर आसली. तांकां सजमणी नासली. तांकां ते नोको आसले की जेजू खरेपणी देवाचो पूत आसलो म्हणून, आनी तो मनशाच्या रुपान ह्या संवसारान येयल्लो आमची सरवण करपाक. पूण आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी जेन्ना जेजूचेर बावाट दवरता, आतां जेजू भाशेन आमचो संबंद आमच्या सगळींच्या बापा कडसून कसो जाता? एका भुरग्या आनी बायचो संबंदा वरवीं. The father's child relationship, father son relationship, father daughter relationship. तर भाव भयणीनो, हे कशें घडलें? जेजू खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें आमच्या पातकां पासत सगळे कोश्टडॉग भोगले, तो आमचे पासत खुर्सार मेलो. आनी भाव भयणीनो, ताणें आपलो प्राण सोडलो म्हणून आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावट दवरतात, ताणें आमकां कितें केलें तें, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. ल्हानच्यान आतां आमच्या सोयीच्या बापा बरोबर संबंद धरूंक जाता. आमी ताच्या उतर शिकोवंक जाता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता, कित्याक पवित्र आत्मा आमकां उतराची सजमणी दिता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमी कितें करूंक जाय? खूब लोक म्हणटा हांव जेजूक वखोतां, खूब लोक म्हणटा जेजू खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, हांव क्रिस्तांव, हांवें बातीस घेतला, सगळें आमी म्हणटा. पूण खरेपणी आमी जेजूक वखोता काय? खरेपणी ताच्या उतराची सजमणी आमकां मेळल्या काय? खरेपणी पवित्र आत्म्याच्या आदारान त्या उतराची सजमणी आमी तें उतर पाळटा काय? ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी नियाळ करून दिवया. कित्याक भाव भयणीनो, फकत जेजूक ओळखलो म्हणजे जेजू कोण तो, जेजूची खबर मेळ्ळी तितलेंच नाका. आमकां जाय जेजूक ओळखलो ताच्या उतरा वरवीं, ताचे बरोबर संबंद धरून, ताचें उतर सजमून घेवन, पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर पाळून, आनी तेन्नाच की भाव भयणीनो, आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवपाक आयजतान आमी सगळीं सुरवात करुया. जेजूचेर भावार्थ धरुया, ताचे उतर सजमणी घेवन तें उतर पाडुया. आनी हो मोग जो सुर्गीचो बाब आमचे भितर ओतयता ताच्या उतरा वरवीं, ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं, तो मोग आमी अणभवया. आनी तो मोग आमी जिवन दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.